बिरेस्तारा मडगांव नगराध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. देखून नगरपालिकेचो नगरसेवक दामोदर शिरोडकारान बिरेस्तारा नगराध्यक्षाच्या पदा खातीर अर्ज भरलो. नगराध्यक्षाच्या पदा खातीर शुक्रारा वेंचणूक जातली. म्हाका आमदार दिगंबर कामत हांचो तेंको आसा, देखून म्हजे जैत निश्चितरित्या जातले अशें नगरसेवक दामोदर शिरोडकार हांणी सांगलें. मडगांव नगरपालिकेचे 16 तारखेक चेअर आमचो एक्स चेअरपर्सन बाब लिंडन हाणें आपले टेन्युअराचें रेजोल्युशन दिलें. तातूंत ही चेअराची खुर्ची खाली जाली. नवीन नगराध्यक्ष चेअरपर्सनाचें इलेक्शन फाल्यां आसा. आज 12 नॉमिनेशन फायल करपाचो लास्ट टायम. हांवें आयज म्हज्या आमदाराच्या वतीन आनी तांच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर आज नगरपालिकेचे चेअरपर्सन ह्या नात्यान फॉर्म भरिल्ले कडेन आसा. म्हजे सगळे कलीग कावन्सिलर आमचे मडगांवचे हांगा आसात. सगळ्यात पयलीं एक आमी नॉमिनेशन फायल केलां प्रपोज बाय दामोदर वारक. दुसरें हांवें नॉमिनेशन फायल केलां प्रपोज बाय लता पेडणेकर. तिसरें नॉमिनेशन हांवें फायल केलां प्रपोज बाय सँड्रा फेर्नांडीस. आनीक मतदान फाल्यां जातलें ताजेर हांव डिस्कशन करना. इट इज अ फंडामेंटल रायट ऑफ एवरीबडी. काँग्रेसीच्या 2/3 आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून जो भाजपात विलीन करपाच्या प्रक्रियेक आपणे मान्यताय दिल्या अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसके उपरांत तांणी हे विशीं उलोवप केलें.